नमस्कार. आयज आमी करया गोंयचे आनी एक इंटरेस्टिंग जेवण. जिरेम आणि मिरेम. जिरेम म्हटल्यार जिरे, मिरेम म्हटल्यार मिरी. तर तुमकां जाय तसले तुम्ही नुस्तें घेवपाक शकता. तर शेवटो म्हाका दिश्टी पडला हांगा ताज्जे कटकटीत. तर हांवें शेवटो घेतला. शेवटो ना जाल्यार मुड्डोशें सेकंड चॉयस म्हाजें. नुस्तें बरें धुवन जाले उपरांत हांव कातरून घेता आनी हाका हळद आनी मीठ लावन बरें मॅरिनेट करून दवरता. थोडे जाण हळद घालता, थोडे जाण हळद घालना. हांव चडशे नुस्तें मॅरिनेट करता हळदी पीठ आनी मिरसांग पावडर वापरता. नुस्तें बरें मॅरिनेट जाता. हांव बरें 2 वर तरी फ्रिजीन दवरतलो बरें मीठ लागून हेका. आनी सेकंड इम्पॉर्टंट काम म्हणजे आमटाण जे आनी गरम उदकान भिजोवन दवरया आनी हेजे बियो काडून पल्प काडया. सामग्री पळया कितें कितें जाय तें. हे जे ऑथेंटीक आहा पळय ते हांव तुमचे फुड्यान हाडला. जे आख्खे हळद वापरता हांव. तुमकां जाय जाल्यार तुमी पावडर देखून वापरपा जाता. आतां ताजे मेळटा गोंयान चडशे आमी असलेच वापरता आख्खे हळद. पावडर आतां मागीर लेटेस्ट फॅशन जाला, लोक पावडर वापरता. तर हे मिक्सरान घातले, ब्लेड पिठे घातले ताका लागून हांव हेचेर धाडून घेता. वांगडा लवंग घालया आनी मिरी घालया. हे इतले जे 4 मसाल्याचे कितले बरे वास येता म्हण सांगू तुमकां. बरो घमघमीत वास येयलो, बरो वास येयलो. तर हे चडशे गोंयान कितें हांव जर गोंयान केन्ना रांदता जाल्यार मिक्सर वापरना. लसूण जे आनी आले लसूण ते जर आमी जर धाडून घेयत जर बरो फ्लेवर येता, बरो वास येता. आनी हेच जर आमी मिक्सरान केल्ले न्ही तितले तुमकां फ्लेवर आनी बरो वास येवपाना. ताका लागून हांव एका दिसा धाडून घेता. हो वास म्हाका बरो आवडटा मसाल्याचो. आले लसूण जाले रफ धाडून घेतले पुरो. जे ट्रेडिशनल टेस्ट आनी ते तुमकां हे सगळे मसालो धाडल्यार मेळटले. तुम्ही ट्राय करून पळोवपाचे आनी तुमचे जेवण कशें जालें ते म्हाका कमेंट सेक्शनान बरोवन कळयात की तुमचे जेवण अशें जालें आनी तुमकां कितले बरे दिसले. हळद, मिरे, जिरे, आले आनी लसूण आनी आमटाण जे आहा न्ही ते मागीर वाटया आमी. पयलीं हे वाटून घेवया आनी तेजे उपरांत हे घालया नाजाल्यार मसालो काळो पडटलो आमचो. हांव अशें करता. तुमच्यान घालपा जाता डायरेक्ट, कांय प्रॉब्लेम ना. पण म्हाका बरें कलर जाय पडटा म्हणून हांव अशें रावता. तर उदक घालया. चड घालपाचें नाका, थोडे घातल्या पुरो. बरें दाट जावपाचो मसालो. बरें 10 मिनटां भिजोवन दवरला हेका. हे पळयात मसालो आमचो तयार. कलर पळयात, कलर. मसालो आमचो जालो रेडी. आता कांदो शिनून घेवपाचो हे भाशेन. बरें बारीक चॉप करून घेवपाचे टोमाट आनी हरवी मिरसांग हे भाशेन कातरून घेवप. हांवें मातयेची हांडी घेतला. हांव चडशे मातयेची हांडी वापरता जेवण करपाक. हेतून कितें जाता जेवण बरें जाता. आतां हांडी गरम जाल्ले उपरांत तेल घालया आनी मागीर पियाव. आतां हांडी गरम जाल्ली आसा. हांव तेल घालता. हांव ऑलिव्ह ऑयल वापरता. तुमकां जाय ते भाशेन तुमी तेल वापरात. हे 5 टेबल स्पून तेल आहा. कांदे बरें भाजपा जाय आमकां म्हणून तेल घेतलें हांवें. 4 ते 5 घेतल्या पुरो. कांदे एकदम सुकून असे काळे पडपा जायना. गोल्डन ब्रावन जायसर आमकां कांदे भाजून घेवपाचे आहा. तेल बरें गरम जाल्लें आसा आमचें. आतां घालया पियाव कांदो आनी हेका बरें भाजून घेवया आमी आतां.
बरें गोल्डन ब्रावन जावपा जाय. पळयात कांदो आमचे आता बरें गोल्डन ब्रावन जाल्ले आसा. बरें सुंदर दिसपा लागला. आता आमी घालया टमाटो. पंदरा मिनटां जाल्ली आसा. आनीक मातशें आनी एक 5 मिनटां शिजोवया. सारकें बरें तेल सुटपा जाय तेन्ना पर्यंत शिजोवपा जाय तेका बरें. गडबड करनाकात. आतां पळय हिंगा तेल सुटपा लागला. तेल सुट्टकीच मागीर टोमॅटो सारके सॉफ्ट जातले आनी तेन्ना आमचे हे ग्रेवी तयार जातले. ग्रेवी एड करपाक तयार जातले. आतां पळया 20 मिनटां जाल्ली आसा आनी आमचो मसालो पळया कितलो सॉफ्ट जाला ते. पळयले मसालो पळोवन घेयात. एकदम मेल्ट जाल्ले आसा. आतां आमी घालया मसालो. आता मसालो घातले. आता एक मसालो बरें भाजून घेवया. आता गॅस मातशें कमी करात आनी मसाल्याक बरें शिजोवन घेया. हे पळया आनीक 10 ते 12 मिनटां बरें शिजयला हेका. आतां मसालो पळोवन घे कशें जाला ते. पळयलें बरो वास येवपा लागला. घर भरून वास येवपा लागला. आनी टेस्ट म्हटल्यार मसाल्याचो तितलो बरो टेस्ट आहा. आतां नुस्तें घातल्या उपरांत आनीक बरो घमघमाट वास येतलो. पळया मसालो हे भाशेन जालें. आतां हेतून इल्लें उदक घालया. तुमकां जाय तितलें उदक घाला तुमी. एकदम धबधबीत दाट जाल्यार दाट, मातशें पातळ जाल्यार पातळ, तुमकां आवडटा त्या भाशेन. हांव बरें मातशें दाट करता. बरें धबधबीत एकदम मस्त जेवण आहा हे. ना नाल ना चड मगजमारी. दाट जाला बरें, चड दाट जाला. आनी इल्लें उदक घालया. आतां घालया नुस्तें. एक एक करून सोडल्यार बरें, नाजाल्यार पाचक करून भायर येतले, आंगार उसळपाक शकता. आनी जाता तितले गॅस आहा न्ही ते बारीक फ्लेमार दवरात. मिडियम फ्लेमार करा एक गाबोळी. आनी आतां घालया मीठ. उगडास दवरा. मीठ आमी नुस्त्याक लायल्लें आसा म्हणून टेस्ट करा. त्या हिसपान मीठ घालात. इल्लें घालया मागीर चॅक करून पळोवया. नुस्त्याक पयलीं मीठ लावन मॅरिनेट केल्लें आमी, ताका लागून कमी घालया. आतां हातून चमचे घालनाकात. हे भाशेन हालोवन घ्या मटकी हांडी. जे बी आहा तुमचे कडेन कितें फ्रायंग पॅन पळया हे भाशेन जालें. आतां सोमतें हरवी मिरसांग घालता आनी 1 टेबल स्पून गोवन विनिगर घालता. गोवन विनिगर ना जाल्यार कोकोनट विनिगर घालात. हे कोकोनट विनिगर घेतला हे. सारके 12 मिनटां लागता हे नुस्तें शिजपाक. मीठ चेक करया. मीठ परफेक्ट आहा मीठ बीठ. आमचे कडी जाल्ले आहा तयार. आता सारके बरें शिजलेले आहा. बरो वास येवपा लागला. आख्खे घर घमघमाट वास येवपा लागला. वास एकदम बरें घमघमाट येवपा लागला. एकदम भूक लागपा लागला. सर्व करया आनी पळोवया टेस्ट करून. आता आमी जेवण टेस्ट करून पळोवया. बरें सॉफ्ट आहा. नुस्त्यान कितें एकदम सारकें तितले तितले सॉफ्टनेस आसपा जाय.
चड शिजले मातशे डार्क आनी हार्ड जाता ते. हे सारके वेल बॅलन्स्ड आहा. ग्रेवी बी तितलेचे तितले सारके बॅलन्स्ड आहा. आनी सारके नुस्तें तितले तितले सारके शिजलेले आहा. एकदम परफेक्ट वेल बॅलन्स्ड. एकदम रुचीक जाल्लें आसा जेवण. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन आनी कितलें नये करूया.